असोसिएशन जी आसा अध्यक्ष निलेश हेणी तुजेर घटमंडळ अध्यक्ष म्हणटा तो आमकां आज पर्यंत कोण येयलो ना, सहकार्य करपाक येयना, मत मागपाक येता, तेन्ना तुजी कितें म्हणणें आसा? तूं आज हांगा कुळ्यान पावलो तेन्ना तुजी कितें म्हणणें आसा? पळय, दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशन म्हणटा पळय तें ऑर्गनायझेशन जें आसा तें सगळें आमच्या कुळें वासियांचें सगळें एक एसोसिएशन आसा, सगळे जीप ओनरांचें, आनी आमी जवळ जवळ 20-25 वर्सां तांकां तेंकूय दीत आसा. प्रत्येक सिजनाक जेन्ना जीप वाडोवपाचें जायलें जावं कसलीय तेंगेली समस्या ज्यो आसा त्यो आमी सगळ्यो म्हणजे सगळे गांवची एक जावन आमी तेंची सोडपाक आमी प्रयत्न केल्लोय आसा आनी आमी सोडयल्लोय आसा. आज निलेश वेळीपान सांगलें म्हणजे ताणें जो कितें म्हणलां की अध्यक्ष ना बी म्हणून तशें कांय ना. एक्चुअली हांव 2-3 खेपो हांगा येवन गेलां आनी प्लस आज हांव स्पेशली हांव म्हागेले दोनी जनरल सेक्रेटरी घेवन आज हांव हांगा आयलो, पूण हांगा ते आज कोण ना जाले. पूण म्हणजे ओवरऑल जें आयकुपाक मेळटा ते प्रमाणे मातशें हांगा कुफुजांव चलता. हांवें पयर ताका फोन करून विचारलोय बी, मागीर ताणें म्हाका सांगलें कितें जीटीडीसीचो कितें प्रॉब्लेम हें आसा. मागीर हांवें ताका जीटीडीसीच्या जीएमाकय हांवें फोन करून विचारलें. सो ताणें म्हाका बरें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिली ना. सो त्या खातीर हांव ह्या असोसिएशनाच्या सगळ्या मेंबरांक हांव सांगपाक सोदतां की अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव जे तुमचे जे कितें इश्यू आसा ते आमदारा कडेनय दोगांची मिटींग घेवपाक हांव प्रयत्न करतां. तेच बरोबर आमच्या अध्यक्षाचे हांवें कानार घातलेलें आसा आनी सीएमाकय हांव तेंच्याय कानार घालून हो जो इश्यू जो हांगा चल्ला, जो म्हणजे कुफुजांव जे चल्ला ते बरे भशेन मिटोवपाचो प्रयत्न आमगेलो मंडळ अध्यक्ष हेय नात्यान आनी एक जबाबदार गांवचो व्यक्ती ह्या नात्यानय हांव प्रयत्न करतलो. तेंची ती वेबसायट आसा ती ते आपल्या दिवची म्हणटा आनी आमचो तो हांगा दुधसागर जो जीटीडीसी कावंटर आसा तो बंद करता अशी तेंची मागणी आसा. तेन्ना तेजेर कितें तुमी? न्ही, वेबसायट म्हणटा ती पळय एक्चुअली जेन्ना म्हणजे गेल्ली 2-3 सिजनाची पयलीं गव्हर्मेंटान खूब खेप आमकां खूब खेप सांगलें की आमी तें ऑनलायन करतले. मागीर तांणी जीएलाक डेप्यूट केलें. अशें करून सगळें पयलीं सगळें चल्लेलें नासलें. सो मागीर एसोसिएशनान म्हाका नॉलेजी प्रमाणे तांणी ती वेबसायट केली आनी कोणा तरी दिली. आतां तो तेंगेलो इंटरनल प्रॉब्लेम, तो आमकां कांय खबर ना. आनी हें आतां सगळें जातकीर ते म्हणजे वेबसायटीचो प्रॉब्लेम म्हणटा. पूण तें कितेंय जावं, इंटरनल आमकांय तितली व्हडली खबर ना. पूण जशें ह्या लोकांक जाय तशें सरकारानय करचें आनी आमदारांनी तांकां जाय तशें करचें. कारण हे लोक जे आसा 431 फॅमिली आहा जे जीपीचेर अवलंबून आसा आनी जवळ जवळ 300 वर्सांचो हो तांगेलो धंदो आसा. आनी तातूंत भितर समज जर खंयच्यो एजन्सी जावं गव्हर्मेंटान जावं कोणी जर इंटरफियर समज जालें जाल्यार तांकां मागीर मुखार तांकां प्रॉब्लेम जातलो. त्या खातीर आज आमची सरकार आसा, आमचो मुख्यमंत्री आसा, त्या खातीर आमकां आमच्या सगळ्या सहकार्यान तांकां जाय तसो सोल्युशन करून तांकां जाय तशें करून आमकां हो तांगेलो सुरळीतपणे धंदो चलोवपाक आमच्या सरकारांनी सहकार्य करतले आनी आमची पार्टी तांचे बरोबर आसतली हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां.